देव बरो दीस दिव तुमकां सगल्यांक. आयज नोवेनाचो 6वो दीस आनी आमी तुमकां सगल्यांक माई मोगाचो येवकार दिता. आयच्या ह्या नोवेनाच्या दिसाक आमी तुमचे पासत, तुमच्या कुटुंबा पासत, तुमच्या वावर धंद्या पासत पाद्राग्नाचे मोजतीन देवा लागीं मागता. Gayon korun yetau, Viswas torun yetau, Bappa mukhar yetau, Atmya sotan Bappa, Busuk yetau tukar, Atmya sotan Bappa, Busuk yetau tukar. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्यांची नांवीं. आमेन. आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. प्रितीच्या आत्मीक भयणी बाबांनो, आयज आमी मानेवोन आग्नेलाच्या सांत कोरोना खातीर मागूंक नोवेनाच्या 6व्या दिसा पावल्या. आयचो विशय घेतला तो सामाजीक नीत राखून आमचें कार्य. तशेंच आयचो दीस दुर्बळां आनी कोनिश्टायेक सांपडलेल्या खातीर भेटयला. देवान आपल्या एकल्याच पुताक संवसारान धाडलो आनी कोशेपुरी आमी मोगाचें आनी कोनवालायेचें जिवीत ओदीक करून दुर्बळां आनी कोनिश्टाये आसलोल्या सवे जिवंक जाय तें जेजून न्हूच परगोटले बोगोर ओनितीन चपलोल्यांची सुटका करूंक वावुरलो. आमकां आत्मीक भावां भयणीच्या एकवटाची वांगडी आसा. तांकां हेच जेजूचें कार्य करीतूच भाशेन लागू जाता. आत्मीक भावां भयणींचो एकवट म्हळ्यार गोंयचे पवित्र सभेच्या लौकिकांचो एक फांटो. आमची पवित्र सभा ओदीकूच भागिवंतपणी वाडूंक ह्या मिसांत मागुया. तशेंच सांत जुजे वाजापुरी गोंयचे पवित्र सभेच्या अभिमानांचो दुसरो भागिवंत पूत मान्यवोन आग्नेलाक बेगीन सांत म्हूण जाहीर परगोटणे वरवीं आमकां दुसरो भोक्तीवंत फावो जावंक कोतकोत्यान मागुया. जेन्ना पाद्री उंडो आनी काल्स भेटयतना काल्सींतल्या उदकाच्या तेंब्या बरोबर आमच्या दर एका वांगड्याक काल्सींत घालून आमी समाजा खातीर वावरूंक ह्या भेटेन आमकां पवित्र आत्म्यांची स्फूर्ती आनी प्रेरणा मागुया. मोगाळ ओत्मीक बाबा भयणांच्या वांगड्यांनो, dear members of the Association of Spiritual Brothers and Sisters, ही पवित्र मिसाची भेट आयज किरीत भाशेन हांव तुमचे पासत भेटयता. तुमी तुमचो हुस्को पिलार सोस्ते सवेन दाखयलेलो आसा. फाटले 9 म्हयने हांव तुमचे सवे येवंक म्हज्यान जावंक ना ह्या दुयेंसाक लागून. पूण तुमचो हुस्को तुमी फोन करून दिसाच्या दिसाक विचारून तुमचो हुस्को आमकां संस्थेक तुमी दाखयलेलो आसा देखून आमी तुमकां काड सांतान दिन वाचता. आनी हे वेळार हे पवित्र मिसाची भेट आमच्या संस्थेच्या सर्व वडिलां सांगतात हांव तुमचे पासत, तुमच्या गरजां पासत, तुमच्या कुटुंबा पासत, तुमच्या वावर धंद्या पासत भेटयता. हे वेळार
हे पवित्र रितीन फावो ते पुरी वांटो घेवची खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया आनी देवा लागीं आनी एकामेका लागीं बोक्षणे मागुया. हांव पातकी सोरपोदविदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. हे पासत बागेवन सदांच सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता हांव. सोरपोदविदार देव आमची काकलूत करूंक आनी आमची पातकां बुकसूंक आमकां ससनांच्या जिविताक पावूंक. आमेन. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, सर्व लोकांक एका मुळालतान उपजूंक आनी एकठावंक एक मनशाकूड तुवें करून हाडलोय. सगळ्या मनशाची काळसा तुज्या मोगाच्या उज्यान पेटोय आनी आपल्या भावा भयणांची उदारगत जोडच्याक अंतरेकांनी भरूंक. सगळ्यां खातीर तूं दिताय तें पुस्कळ दिणी फावो ते परी वांटून घेवं. दर एका मनशाचे सुदारणांक उपकारता आनी सगळे जाती वर्ग वर्णीचे वेगळोचार आनी भेद काडून उडोवन मनशा समाजांत न्यायनीत आनी प्रमाणीकपण राज करूंक आमकां आदार दी. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेचे एकपणांची येता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. आमोस प्रवद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. तुमच्या उत्सवाचो हांव द्वेस दवरता, तांकां हांव सारकोच कंटाळटा. तुमच्या धोबाजीक सभांनी म्हाका कसलोच संतोश भोगना. होम व दानांची समोरपण तुमी घेवन येशात जाल्यार आनी दात्या मोत्या वासरांच्या तुमच्या शांतीच्या योजनाचेर हांव नदर पर्यंत घालचो ना. तुमच्या गितांची बोब म्हज्या कानार आनीक पडूंक दिवं नाकात. तुमच्या विण्याच्या तारांचो आवाज म्हाका आयकूंक दिवं नाकात. पूण उदका भाशेन न्हीद व्हांवून दी आनी कदीच सुको नासलेल्या व्हाळापोरी प्रमाणीकपण व्हांवून येवं दी. इस्रायलाच्या घराण्या ओराण्यांतल्या त्या 40 वर्सांनी तुमी म्हाका योद आनी समोरपणां हाडून दिलीं. आतां साकूत तुमच्या राजाचो आनी कायवान तुमच्या नोकेत्र देवाचो भार तुमच्या खांदार तुमी व्हरूंक जाय. हेंच तें तुमी आपणाक केल्ले कुड्डे देव. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. अंतरगिताक आमचो जबाब जावन दी. प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवण दाखयतलो. सगळीं म्हणुया. प्रमाणीक मनशांक देवाची सोडवण दाखयतलो. आयक म्हजे पोरचे सांगता तें आयक. इस्रायला तुजे विरुद्ध रुजवात दिता. हांव देव, होय तुजो देव. जबाब. प्रमाणीक मनशांक देवाची सोडवण दाखयतलो. तुज्या योजनांनी कसलीच चूक म्हाका मेळना.
तुजी होम बी सदांच आसात म्हजे मुखार. तुज्या घरांतलो आनी एक पाड्डो लेगून हांव मागचो ना. तुज्या हिंडांतले बोकळे बी म्हाका नाकात. जबाब: प्रमाणीक मनशांक देवाची सोडवण दाखयतलो. कित्याक रानावनांतलीं सगळीं सावजां आनी हजरांनी म्हज्या दोंगराचेर भोंवतात त्यो मोनजाती म्हज्योच. मोळपावेलीं सवणीं सगळीं म्हजी वळखीचीं. जमनीर चलता तें सगळें म्हजे आदीन आसा. जबाब: प्रमाणीक मनशांक देवाची सोडवण दाखयतलो. म्हाका जर भूक लागली हांव तुका सांगपाचो ना. कित्याक वसुंधरा म्हजी आनी तिचेर बोल्लां तितलें. हांव कितें बोयलाचें मांस खाता आनी बोकड्याचें रगत पियेता काय? जबाब: प्रमाणीक मनशांक देवाची सोडवण दाखयतलो. म्हज्यो आज्ञा उचारूंक तुका कशें फुटवता आनी परत परत म्हजो करार तुज्या वंट्यांचेर कित्याक? तूं तर म्हजे सुमूर्तीचे करताय बेपरवा आनी म्हजीं उतरां वाऱ्यार वचूंक दिताय. जबाब: प्रमाणीक मनशांक देवाची सोडवण दाखयतलो. Soy sorvesporak, soy sorvesporak, soy sorvesporak, soy Unis noi zulia vorbi, ja zogan zdziwo asa, deva tornat leuto. Taco ciu posta, soy sorvesporak, soy sorvesporak, soy sorvesporak, soy sorvesporak, soy. सर्वेस्पोर तुमची सवय आसूं. तुमचेय सवय आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शिवर्तमान. मोहिमा तुका सोमिया. जेजू भायर सरून गेलो आनी लेवी नांवाच्या एका दोण वसूलदार मांडवेर बसलोलो ताणें देखलो आनी ताका म्हणलें, म्हज्या फाटल्यान ये. आनी सगलें सांडून तो उठलो आनी ताच्या फाटल्यान गेलो. आनी लेवीन आपल्या घरांत ताका एक व्हडलें जेवण केलें. आनी दोन वसूलदारांची आनी ताच्या सांगाती जेवणाक बसलोले हेरांची वड केत आसली. तेन्ना फारिजियांनी आनी ताच्या धर्मशास्त्रांनी गुणगुणून ताच्या शिसांक म्हणलें, दोन वसूलदारां आनी वायटोव्यां बरोबर तुमी कित्याक पियेतात खातात? परतीपाड करून जेजून तांकां म्हणलें, बरीं आसलोल्यांक न्हय पूण वायटोकारांकी वैजांची गरज. हांव सगळीं मनशांक आपोवंक न्हय, बगर पातक्यांक ताणें आपलें जिवीत बदलचे खातीर आपोवंक आयला. जेजू क्रिस्ताचें शिवर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या क्रिस्ती बाबा भयणांनो, आयचो सेवा धर्म आमकां किरीत भाशेन नितीची मनशां जावंक, दयाळ मनशां जावंक, दुसऱ्याच्या हुस्क्यान भरलेलीं मनशां जावंक उलो कोत्ता. आनी ही नितीची सुरवात, ही दयाळायेची सुरवात, ही दुसऱ्याच्या हुस्क्यान भरलेली हाची सुरवात खंयतान सुरू जाली काय? देवान आदाम इवेचो हुस्को करून ताच्या सोदीक आयलो. जिरूल निती पोरमोणे देवान ताचेर फॉर्मोण मारलें जाल्यार पयले सुवातेर आदाम आनी ईव देवा सरशिल्लीं पयस गेल्लीं. देव आयलो तांचे सवे, कित्याक देव मनशा कुळाच्या हुस्क्यान भरलोलो. मनीस येतना
पातकान जियेतालो. देव मनशाच्या उस्क्यान बरोवन आपल्या पुताक धाडलो, कित्याक मनशाकूड पातकान जिवन देवा सोरशिल्ली पयस वेताली ती पळोवन दोयाळायन मनशाकुळाच्या उस्क्यान बरोवन बापान आपल्या पुताक धाडलो तुजी आनी म्हजी सोडवण जावची खातीर. जेजू ह्या संवसारांत आयलो. आमी जाणाव जुवांवाच्या शिव वर्तमानांत 2ऱ्या वेसुरांत 1 ते 12वी वडींत जेजू त्या लग्नाच्या ओसऱ्यांत आपलो हुस्को त्या लग्न जातेल्या कुटुंबाक सगळें दाखयली. जेन्ना सोरो काबार जाल्लो, लोजयेचो वेळ आसलेलो, असल्या वेळार जेजून ह्या कुटुंबा सगळें हुस्को दाखोवन ही मिलाग्र केल्ली पयलीच मिलाग्र जेजूची आमी जाणाव. मोगाचे क्रिस्ती बाबा भयणांनो, देवान आमकां उदाहरण दिलें. कशी परी तूं आनी हांव नितीची मनशां, कशी परी तूं आनी हांव दोयाळ मनशां, कशी परी तूं आनी हांव दुसऱ्याच्या हुस्क्यान भरलेलीं मनशां आमी जावच्याक जेजू वरवीं देवान उदाहरण दिलें. इतलेंच न्हू इश्टानो, लुकाच्या शिव वर्तमानांत 10व्या वेसुरांत 25वे वडीन जी शिकवण आमकां मेळटा, हो बरो सामरितकार जेजू ताका वाक काडटा. कित्याक? ताणें दोयाळायेची करणी केली. ताणें दुसऱ्याच्या हुस्क्यान बरोवन तो पडलेलो आसा ताचो हुस्को धरून ताचे सगळी दोया दाखयली, ताचे सगळी ताका मोग दाखोवन हुस्को दाखोवन दोतोराशी व्हेलो. मोगाचे क्रिस्ती बाबा भयणांनो, तुका आनी म्हाका आयज देव हेंच करूंक आपयता. दुसऱ्याच्या हुस्क्यान दोयाळायेन आमचे जिवीत जिवंक जेजूचो आयज किरीत उलो तुका आनी म्हाका. जरी तर आमी मातयेवाच्या शिव वर्तमानांत 25व्या वेसुरांत आमी नियाळ केल्यार 31वे वडींतल्यान ही शिकवण मेळटा आमकां. जेजू थोड्यांक वाक काडटा जाल्यार जेजू थोड्यांक नाकारता. जेजू थोड्यांक जरी तर आपल्या राज्यांत स्विकार करता जाल्यार जेजू दुसऱ्यांक इफेरनान सोडटा. कोणाक? जेजू म्हणटा, हांव भुकेल्लो, हांव ताणेल्लो, हांव वाट सुरू आसलो, हांव विंगडो आसलो, हांव बोणपिडेंत आसलोलो, हांव बोणकोडींत आसलोलो. तुवें म्हजो हुस्को केल्लो देखून, तुवें म्हजे सगळें दोयाळाय दाखयली देखून म्हज्या राज्यांत भितर सरात. जेजू वाक काडटा तांकां, पूण दुसरे सुवातेर जेजू नाकारता. कोणाक? कित्याक जेजू म्हणटा, हांव भुकेल्लो, हांव ताणेल्लो, हांव वाट सुरू आसलो, हांव बोणकुरींत आसलो, हांव दुयेंत आसलो. तुवें म्हजें सगळें हुस्को दाखोवंक ना, तूं म्हजें सगळें दोयाळ जावंक ना जाल्यार इफेरनाच्या उज्यांत लासूंक जेजू ह्या पंगडाक धाडटा. मोगाचे क्रिस्ती बाबा भयणांनो, आयज ही शिकवण तुका आनी म्हाका ह्या सेवाधर्मांतल्यान मेळटाना. किरीत भाशेन तूं आनी हांव आयच्या समाजांत दोयाळ मनशां जावची गरज, दुसऱ्याच्या हुस्क्या कोतीन भरलेलीं मनशां जावची गरज. 2001 वर्साक इश्टानो, सुरत गांवांत गुजरातांत ही भुंयकाम जाली. ही भुंयकाम जावन जायते निसंटन जाले, जायतो लोक मरूंक पावलो, जायत्या लोकांच्या जिवितांत उचांबळाय आयली, जायत्या लोकांच्या घरचो लोक नाच जालो. असले वेळार कांय दीस सारल्या उपरांत इश्टानो, ते फातर काडटनाकूय एक ओस्तरी आनी एक सुपुर्ली ताची धूव ते ओस्तरेक मेवली. कांय दिसा उपरांतची घडणी ही. आनी पळयल्यार ती दोगांय आवय आनी सुपुर्ली धूव जिवी आसलेली. विचारल्यार आवय ताई, कशी तुमी इतले दीस पुर्यान कांय जेवी नासतना, कांय खावी नासतना कशी तुमी इतले दीस पुर्यान जिवी उरली? विचारले उपरांत ही आवय सांगूंक लागली, म्हजी सुपुर्ली धूव, म्हाकाय पोटाची भूक लागलेली, म्हजी धूव रडटाली. सुपुर्ली ती ताच्यान जायना, सोसूंक जायना देखून रडटाली. असले वेळार ही ओस्तरी म्हणटा, हांवें म्हज्या बोटाक घांस मारून रगत काडलें आनी म्हजें रगत ह्या म्हज्या धुवेक पिवूंक दिलें. इश्टानो, ही ओस्तरी
आपली दुवे सोवे उदार जाली. ह्योच तरी आपले दुवे सोवे हुस्को दाखयलो. आपले रोगोत पुर्यान दिवन आपले दुवे सोवे हे होच तरेन हुस्को दाखयलो जाल्यार आयचो सेवा धर्मिश्टानो तुका आनी म्हाका किरीत उलो मारता. आयज कितलो लोक बुकेन आसा, आयज कितलो लोक पिडेंत आसा, आयज कितलो लोक बडकडेंत आसा, आयज कितलो लोक विंगडो आसा. तांकां आमच्यान कितेंय करूंक जाता काय? कांय दीस फाटीं एक म्हाका इश्ट म्हणटालो, फादर तो बोणकोडींत आसा कित्याक दोडदिरो तो, चोर तो, नागवणो तो, हें केलां ताणें तें केलां ताणें. आनी हांवें ताका सांगलें, बाबा ना तशें न्हूय तें हांव जाणा ताका, हांव वळखो ताका तो बोणकोडींत आसा कित्याक ताच्या घरच्याच्या दोडदीरपणाक लागून, ताच्या घरच्याच्या दोडदीरपणाक लागून, कित्याक ताच्या घरच्यांनी ह्या मनशाचेर वायट फोटींग गारण्या घातल्यान देखून तो जेलींत पडलेलो आसा. तो ताणें चूक करूंक ना. आमकां घडये दिसत बोडकोडींत आसा ते सगळे वायट मनीस म्हूण ना. इश्टानो, जायते फावटी आमी जी भायर आसात आमच्या दोरदीरपणाक लागून जायतो लोक उपाशी आसात कित्याक तांची आमी चोरून घेतलेले आसा. आमच्या दोरदीरपणाक लागून जायतो लोक आयज घरांतलो भायर आसा तांकां रावूंक बीर हाडना कित्याक तांची आमी चोरून आमचें केल्लें आसा. आमचो देव आमकां पडना काय? आमचो देव जिव्यांचो देव, मेलेल्यांचो न्हय. असले वेळेर इश्टानो दुसऱ्या सवे दोयाळ मनशां जावया, दुसऱ्या सवे आमचो हुस्को दाखोवया. गरजेवंतांक जावं आमच्या बऱ्या उतरांतल्यान, आमच्या बऱ्या कोरण्यांतल्यान, आमच्या बऱ्या उतरांतल्यान आमचो सांगात दिवया. कित्याक जेजू म्हणटा मातयेवाच्या शिवर्तमानांत 5व्या वेसवरांत 7वी वळेंत जेजूची उतरां दी. सुभागी तूं बागी तूं कित्याक तुवें दोयाळाय दाखयली. तूं जो दोयाळाय दाखयता सुभागी, देव तुमकां तुमचेय सवें दोयाळ जातलो म्हणून ह्या भाग्यांतल्यान जेजू ह्या मातयेवाच्या शिवर्तमानांत 5व्या वेसवरांत 7वी वळेन म्हणटा. जाल्यार इश्टानो, तूं आनी हांव सुभागी काय? तुका आनी म्हाका हें सर्गीचें रायज मेळटलें काय? वो आमच्या दोडदीरपणाक लागून, आमच्या आपलेकपणाक लागून, आमच्या नाटकायेक लागून इफेर्नाचो उजो तुका आनी म्हाका रावता काय? आमी सगळीं उबी रावया. हे वेळार आमची मागणी बापाच्या हातान घालुया. किरीत भाशेन आमकां सगल्यांक उदार काळजाची, उदार मोनाची मनशां कर म्हणून आनी आमचो हो पोगूळ ओत्मीक बाबा भयणाच्या दर एका कुटुंबाच्या वांगड्याक देवाच्या हातान घालून देवाचो आशिर्वाद ह्या मागण्यांतल्यान मागुया. मोगाळा बापा, पबीत सभेच्या फुडाऱ्यांनी संवसारांतले अनिती आड झुजोवंक आनी तुजें राज बांदून हाडूंक तांकां काळजितारपण दी. तांणी क्रिस्ताच्या पावलांनी चलोवन दुडबळां आनी कोनिश्टायेन जेतल्यां खातीर वावरूंक देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. दोनया आमच्या राजकीय आनी नागरीक फुडाऱ्यांची काळजां तुज्या मोगाच्या उज्यान पेटोय आनी तांणी सगल्या मनशांक नीत फावो करूंक बाबूच्या देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. दोनया खेरीतपणी परदेसांत आनी तांच्या घरां भायर वावुरतल्यांक राख आनी सांबाळ म्हूण देवा लागीं मागुया.
दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकलूत खोर आमच्या आत्मीक भावा भयणीच्या एकवटाच्या सगळ्या वांगड्यां पासत जिवी आसलोल्यांक देवान कुरपेन आनी आत्मीक देण्यांनी बरोवंक तांचे सगळे आवडे आनी ती मागतात ती कुडी आत्म्यांची देणी तांकां फावो करूंक तशेंच आमच्या सोंपलेल्या सगळ्या वांगड्यांक देवान बेगीनच सासणाचें सूख फावो करूंक भक्तांच्या एकतारान घेवंक देवा लागीं मागुया दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकलूत खोर सुर्गींच्या मोगाळ बापा आमच्या आवयन केल्ली मागणी मानून घे आनी पादराग्नेला भाशेन दुसऱ्याच्या उस्क्यान भरलेली मनशां आमकांय कर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन Tukac Baba zor moche Dita tukaye kanye Tukac womdał zor moche Tudzie ste korkasie Moje hatke Moje paige स्वीकार कोरावता कशी तुजो मोहीम परगट करूं शुभ खबर सगळ्यांक दिवूं तुकाच बापा सोर मोचे दिता तुका एकांये Tukac womdał zor moche Tudziec te korkasiele मोच्या बाबा भयणांनो मोचे आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं मोगाळ बापा तुका उलो मारतोल्यांची मागणी आयक आनी तुज्या पवित्र सभेची देणी मानून घेवन तुजी आपणायलेली भुरगीं करता त्या पवित्र आत्म्यान सगळ्या मनशांक बोर उनीत आनी सर्व तरेची अंतर आनी वेगळोचार मोगा वरवीं सोपूंक मनशा समाजान शांती समाधान राज करूंक आनी सगळ्यांचें एक कुटुंब जावं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवीं आमेन सर्वेस्पोर तुमची सवी आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पोरा थंय उबारतां सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया होय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सोरपदवेदारांनी सासणांच्या देवा सोरकाळी आनी सोरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्याच फायद्याचो तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशा कूड तुवें रचलोय ताचे वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारकीची केली ह्या खातीर सगळी रचना आनंदान करता तुजी सवा प्रितुमेर तुका वाकणटा तारण मेळ्ळोली तुजी परजा स्वर्गार एका ताड्यान तुका दिन वाजता तुज्या सांतां भक्ताची सभा देखून सगळ्या दिवदूतां सांगाती आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता Soy, soy, un sorgi
tuka soy, navi, yetataka soy. Tuka soy, tuka soy. बापा करोस तू पवित्र तू सगळ्या पवित्रपणांची सूर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खोशयेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोडलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची तेच परीन जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मोडलें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियात ही म्हज्या रगताची काल्स नवी आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बावार्थाचो गूट पुरगोटुया तुझ्या कुर्सा आही पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समोर पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बायोन बापा फिलिप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत कितें भाशेन आमच्या ओत्मीक बाबा भयणाच्या पंगडाच्या मरण गेल्ल्या वांगड्याचो उगडास करुया तांकां आनी तुजे इश्ट गतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजें पडसडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारये देवा मायेची सांगातीन तिचो पोती बायगिवन झुजे बायगिवन धर्मदुता आनी सर्वकाळी तुका मानवल्यांत ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाताक तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सोरपदवेदार बापा सोरवंदन आनी वैव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. इश्टानो पाद्र आग्नेलाचो कुटुंब दुसऱ्याच्या हुस्क्यान भरलेलो कुटुंब आसलो तांच्या घरांनी तांच्या पोरसांनी जी वावुरतालीं तांकां बरे भाशेन ती वागयतालीं आमकांय असलींच उदार मनशां दुसऱ्याच्या हुस्क्यान भरलेलीं मनशां कर म्हणून हे वेळार बापाक उलो मारुया आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सुरवाईटांतली आमकां निवार
दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वाशानोत रेखताव. तर आमकां तुज्या उदार खाकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासनाच्या सासनाक. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांची न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयता सासनांच्या सासनांक. आमेन. सोमियाची शांती सदांकाळ तुमची सोवी आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक मोगान जेजूची शांती दिवया. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूतखोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूतखोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. मनशाच्या उस्क्यान बरोवन बापाक पुताक मनशाचे सोदेक धाडलेलो जेजू होच तुमच्या काळजांत येता. तुमकां आशिर्वादान भरूंक सोदता, तुमकां पवित्र आत्म्याची शक्ती दिवंक सोदता. ह्या शिरेच्या जेवणाका पयल्यान ती सगळी आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. Jesuyo tuyo Baba boining betongyo Kalsan tamcha ravungyo Jivit tamche bodlungyo Mogal Jesuyo tuyo Baba boining betongyo Kalsan tamcha ravungyo Jivit amche bodlungyo Gotai tuji dituni Buzwon amka har tuji Sontos tu soyam kandi Favot titli bolaiki Gotai tuji dituni Buzwon amka har tuji Sontos tu soyam kandi Favot hitli bolaiki Mogal Jesuyo tuyo Baba boining betongyo Kalsan tamcha ravungyo Jivit tamche bodlungyo उत्मीक कुमोयनेवांचे मागणे म्हज्या जेजू बो पवित्र साक्रामेंतांत तूं सदांच हाजीर आसा म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शिवता हांव आशेता. हे वेळार तुजें बो उमुलीक मास रगत म्हज्यान शिवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या पुरी
हांव तुका वेंग मारता आनी सगलोच म्हाका तुका एकवडटा. तुज्या सोशिल्लो कोड सोरूंक केन्नाच म्हाका निर्मी नाका. आमेन. प्रार्थुया. देवा, मनशा कुटुंबाक नवो जीव दितोल्या एकाच उंडयाचें पोसण आमकां तुवें दिलाय. आपली स्तुती गोत वयर काडूंक सोडलोल्या योजना आदाराक दिवंक आनी तांकां फावो ती नियनीत मेळूंक हे एकवटाच्या संस्कारांत वरवीं खोऱ्या आनी निस्वार्थी मोगान आमची काळ सांबूर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवीं. आमेन. मोगाच्या इश्टनू, पाद्र आग्नेलाच्या मजतीन जायत्यो मिलाग्र्यो घडलेल्यो आसात. आयज वलेंतिना मोंतेरो मेर्सेस्तान सांगूंक लायता. गेल्या एप्रिलांत हांव चड दुयेंत पडलीं आनी जायतीं कॉम्प्लिकेशनां जालीं. म्हज्या पोटाचे दावे वाटेन चड दुखूंक लागलें. 2 म्हयन्यांत एक्सेसीव ब्लिडींग आनी ब्लड क्लॉट्स पडटाले. दोतोरान म्हजो अल्ट्रासावंड आनी क्लोनोस्कोपी टेस्ट करून सांगलें. अल्ट्रासावंड रिपोर्टार गोमलें की म्हज्या युट्रसान फायब्रॉइड्स जाल्यात, किडनीन फातर आसात आनी म्हज्या डिसेंडींग आनी सिग्मॉइड क्लोनांत एपोयल कशें जालां. म्हाका कांय मेडिकेशन दिलीं आनी सांगलें युट्रस काडूंक पडटलो म्हूण. असल्या म्हज्या आकांताच्या वेळार हांवें मानिवंत आग्नेला व्हडा भावार्थान उलो मारलो. म्हाका ऑपरेशन करिनासतना बरें कर म्हूण. पिलारची इग्रोज आनी ऑफिसां बंद आसलीं देखून हांवें वायस पोस्टुलेटर ताका फोन करून मानिवंत आग्नेलाची माती मागली. दुसरो अल्ट्रासावंड करचे आदीं मानिवंत आग्नेलाची माती हांवें उदकान घालून पियली. केदो व्हड उपकार देवान मानिवंत आग्नेला वरवीं आमकां फावो केलो. किडनीन फातर ना जालो. म्हजें एक्सेसीव ब्लिडींग आनी ब्लड क्लॉट्स बंद जाले आनी म्हज्या पोटाची दूख गेली. ऑपरेशनाची गरज आनीक पडूंक ना. हांव देवाक दिनवासता आनी मागता मानिवंत आग्नेलाक बेगीनूच सांताचो मान जावंक. होय मोगाच्या क्रिस्ती बाबा भयणांनो, भावार्थान केलेलें मागणें देव जिरूल आयकता. आयज आमचेय आवंडी, आमचीय तेसावां, आमचेय प्रश्न, आमच्याय जिवितांत आयिल्लीं दुयेंसां सगळीं एकठांय करून पाद्र आग्नेलाच्या हातान घालुया आनी पाद्र आग्नेला वरवीं देवाचो आशिर्वाद आमचेर आनी आमच्या कुटुंबाचेर मागुया. मानिवंत आग्नेलाक भाग्यवंताचो मान मेळूंक मागणें, उपकार मेळूंक मागणें. सोर पदवेदार देवा, आमच्या सर्गींच्या बापा, आमचे सोडवणे खातीर तुजी मांडावळ दिनवाशी मनान आमी ओळखता आनी तेच खातीर तुज्या विचून काडलोल्या सेवका उदेशी ओरचोऱ्या लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशी परी चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वाशी सेवक मानियेवंत आग्नेल एक नामणो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानियेवंत आग्नेलाच्या भाग्यवन जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजांतान मागता. तशें जाता मानियेवंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनोदबरीत जिवितांत भागीदार जालो म्हूण दाखोवंक हो उपकार. भावार्थान तुजी गरज पाद्र आग्नेलाच्या मजतीन देवाच्या हातान घाल. एक खुणा कशी फावो कर म्हूण विनयता. मानियेवंत आग्नेलाक भाग्यवंताचो मान मेळूंक मागणें. अगणीत काकुतीच्या देवा, सोळपोट पडून तुज्या पांयां सुरशीं आमी मागता व्हडा विस्वासान तुजी खुशी आनी आमच्या बरेपणाक उपकारता जाल्यार मानियेवंत आग्नेलाक सांताचो मान फावो कर. आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे उगड परगडणे उदेशी मागता आमच्या सुमया
जेजू क्रिस्ताची नावी आमेन. हे वेळार आमी किरीत आशिर्वाद पिडीवंतांचेर घालूंक सोदता. देवान तुमचेर किरीत भाशेन पिडींतली मिखळी करून तुमकां आशिर्वाद दिवंक हे मागणे. सर्वेस्परा आमच्या दोयाळ आनी काकलुत्सार बापा, आमच्यो असोगतायो सोंसूंक आनी आमच्यो दुख्यो भोगूंक तुवें तुज्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत धाडलोय. तुजे लागीं आमी कालतेपणी मागता. ह्या आमच्या पिडीवंत बाबा भयणांचेर बळेपणान तुजो किरीत आशिर्वाद घाल. तांकां कुडीची गोठाय, ओतम्यांचें तीरपण, दुखी कोतींनी सोंसणिकाय, भलायकेची पूर्णताय दी. तांच्या जिवितांत तुजी शांती, करमूग आनी बळेपण भरपूर आसूं. तांच्या कोश्टां दुखांत ती तुजेर बावाड धरूं आनी तुका ती अणभवूं. हे पोरी बाबा भयणाच्या एकवटान ती सदां काल जिवूं आनी संतोसान तुका वाखाणूं. तुजो जियेत आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. मोगाच्या उत्मीक बाबा भयणाच्या पंगडाच्या वांगड्यानो, dear members of the Association of Spiritual Brothers and Sisters, in the name of the Society of Pilar, I want to thank you. म्हज्या संस्थेच्या, म्हज्या सोर वडिलाच्या, म्हज्या दर एका संस्थेच्या वांगड्यांच्या नांवान हांव तुमकां सगल्यांक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. फाटली 9 म्हयने मार्च म्हयन्यांतल्यान आमी मेळूंक ना ह्या दुयेंसाक लागून, पूण आयज एक संती पाद्र आग्नेलाच्या मजतीन आमकां मेवलेली आसा. हे पवित्र दीस आमी तुमचे पासत भेटयलेले आसा. देवान तुमचेर आशिर्वाद घालूं. तुमचे पासून आमी किरीत मागता आनी अशीच तुमचो हुस्को पिलार संस्थेक, तुमचो हुस्को मिसांवाच्या वावरांत तुमी आमकां तुमच्या मागण्यांतल्यान तुमी आदार दितेली म्हणून तुमकां आदींच फुडें काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर, तुमच्या वावर धंद्याचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात पाद्र आग्नेला भाशेन उदार मनशां जावंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. जेजूच्या भोगता तुझे नाव आयज Friends, I am pleased to welcome you for the novena of Venerable Agnelo from Howrah, West Bengal. In Kolkata, in our parishes and here at Andur Road, we have been having the devotion to Venerable Agnelo for the last 25 years. In our Kolkata province, we have the devotion for Father Agnelo in Manmao, Arunachal Pradesh, Deepdi in Ranchi, Jharkhand, Wimbaliganj in Andaman and Nicobar Islands, and in many other places in our province. 16th November is the 6th day of novena in preparation for the 93rd death anniversary of Venerable Father Agnelo de Souza.
today is dedicated to the marginalized. Jesus said, "Whatever you do to the least of my brethren, you do unto me." Tears came into our eyes when we saw the plight of the migrant laborers during the COVID-19 lockdown. A girl traveled 1,500 kilometers with her father back to her village. Venerable Agnello had a big heart and love for the poor. He gave his own to them. It is not just about giving some alms, but being in solidarity with them, respecting them, and enabling them live better lives. It is the greatest challenge of the world today as we pray for all the poor and the marginalized. Today, a devotee who has been touched by Venerable Agnello shares his experience with us. My dear brothers and sisters, I am working on one of the cruise ship, and at this moment I am in Bahamas waters in Caribbean, and I would like to share one of my testimony which I have received through the intercession of Father Agnello. I had a medical issue and I did not pass my medical. And when I go to my company's doctor, he has so many restrictions for me, which I had to go. Certain tests to be done as per the medical terms. However, I was just sad and I wanted it happen so that I can get back on board and work. Apparently, this has not happened. In the meanwhile, with so many tensions, I just thought of Father Agnello. Keeping his image in my brain, I just prayed to Father Agnello, please help me so that I can get cleared from these medical issues. I have to go under endoscopy. As well, I have to go so many tests, which with all blessings of Father Agnello, all has been recovered. And finally, here I am. And I am grateful and thankful to Father Agnello. And I pray, may he get the honors of saint very soon. Thank you. Oh, Father Agnello, angel from above, like lions calling with such tender love. Without you as a help, protector, guide, with that kind heart so willing and so wide.